कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेवपा खातीर कामगारांनी मजूर खात्याकडे नोंदणी करप गरजेचें आसा। खासगी मळार 20 वर्सां परस चड काळ सेवा दिवपी कामगारांचो सरकार भोवमान करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कामगार दिसा घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळी वेळार सांगलें। तशेंच गोंय सरकारान कामगारां खातीर 5 नव्या येवजण्यांचें उक्तावण केलां। सगळ्यांनी ह्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें आवाहन कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलां। कायमस्वरुपी नोकरे बदला अल्पकाळ वा दिसपट्ट्या कंत्राटाचेर घेतिल्ल्यान जायत्या कामगारांचेर अन्याय जाता। अशा नोकऱ्यांक लागून कामगारांक स्थिरताय, फावो तो पगार वा फायदे मेळनात। ताकाच लागून ही कंत्राटी पद्दत पुरायपणान काडून उडोवची आनी कामगारांक सुरक्षीत कायमस्वरुपी रोजगार मेळचो अशी मागणी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो फुडारी क्रिस्तोफर फोन्सेकान केला। आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस 8 वरां काम, 8 वरां न्हीद आनी 8 वरां विसव ह्या तत्वाचेर स्थापन जाल्लो। मात सरकारान कामगारांच्या विरोधात 4 ब्लॅक लॉज लागू केला आनी कामगारांक दिसाक 12 तास काम करचें पडटा अशें क्रिस्तोफर सांगता। म्हापसा आनी दोनापावल वाठारांतल्या दरोडो प्रकरणात गोंय पुलिसांक व्हड यश मेळ्ळां। चोरयेच्या संदर्भात पुलिसांनी बांगलादेशी गटाच्या 5 आरोपींक अटक केल्या। ही टोळी अभ्यास करून दरोडो घालताली अशें गुन्यांव फाट्यान स्पश्ट केलां। तशेंच दोनापावला चोरी प्रकरणात संबंदीत कोलवाळ बंदखणींतली इश्टागत आशिल्ल्याचें तपासात दुवो मेळ्ळा। पीडब्ल्यूडी कामगार सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रारा आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले। 2003 वर्सां सावन हे कामगार कायमस्वरुपाच्या नोकरेच्या प्रतीक्षेत आसात। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन तांकां नोकरेविशीं कसलीच सुरक्षा दिवंक ना। सध्या तात्पुरती स्वरुपात काम करपी कर्मचाऱ्यांक बेगोबेग नियमीत करचें, तशेंच नियमीत कर्मचाऱ्यांक मेळपी वेतन आनी सगळ्या सुविधांचो लाव सोसायटी कर्मचाऱ्यांक दिवचो अशी मागणी कामगारांनी केली। मागण्यो पुराय करपा खातीर कामगारांक सरकाराक 8 दिसांची मुजत दिल्या, नाजाल्यार तीव्र आंदोलन करतले अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या। वाळपय मोहीन शेख ह्या तरणाट्यान जीव सोंपयले उपरांत ताच्या फामिलीन आनी सोयऱ्यांनी वाळपय पुलीस स्टेशना भायर निदर्शनां केली। उपनिरीक्षक प्रथमेश गांवस हांणी प्रकरणाचो चुकीचो तपास केल्ल्यान ताका निलंबीत करचो अशी मागणी ताच्या फामिलीन केल्या।
गोंयांत जावपी 57वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर नामनेचो चित्रपट निर्मातो आशुतोष गोवारीकर हाची महोत्सव संचालक म्हणून माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान नेमणूक केल्या. गोवारीकर हे भारतीय सिनेमांत उल्लेखनीय योगदान दिवपी नामनेचे दिग्दर्शक म्हणून फामाद आसात. इफ्फी कडेन तांचो संबंद दशकांसावन आसून लेगीत जागतीक चित्रपट संस्कृताय आनी कलेच्या विकासा कडेन तांचो खोलायेन संबंद दिसून येता. गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक रावतात आनी एकामेकाचे धार्मीक सण एकचारान मनयतात. शिवोले माय दे देऊस कपेलांत एक वेगळीच परंपरा आसा. ही प्रथा 1943 ह्या काळात सुरू केल्ली. जे चली नवे व्हंकल जावपाचे आसा ताका कपेलाच्या मुखार आशिल्ले अवर लेडी ऑफ फातिमाचे मुर्तेक मुकुट घालपाची संद मेळटा. अंदू ही संद फ्रांजा फेर्नांडीस हाका मेळ्ळी. मडगांव नगरपालिका अंदू वर्सा पावसा पयलींच्या कामांक बेगीन सुरवात केल्या. शारांतले चडशे वॉर्ड नितळ जाल्यात तशेंच गरजेची कामां लेगीत पुराय जाल्यात. उरिल्लीं कामांय बेगीन पुराय जातलीं. मजगतीं पावसाळ्यांत निर्माण जावपी आपतकालीन वेळार पुराय सुसज्ज पंगड तयार दवरला आनी तो 2 शिफ्टींनी काम करतलो. नागरिकांच्या मजती खातीर खाशेलो संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून आपतकालीन वेळा खातीर गाडयेची वेवस्था करतले अशें मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. दवल्ले दिकरपाल पंचायतीन रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ली बांदकाम आनी अतिक्रमणां काडपा खातीर उच्च न्यायालयाची नोटीस परतून लागू केल्या. हालींच सर्वेक्षण पंगड आनी मामलेदाराचे अधिकारी आयिल्ले, मात रस्तो रुंदीकरणा खातीर खंयची जमीन संपादीत केल्या हाचो रिकॉर्ड नाशिल्ल्यान तांणी सर्वेक्षण करूंक ना अशें कळटा. हे विशींचे रिकॉर्ड भौशीक बांदकाम खात्या कडेन आसात. पंचायतीन भौशीक बांदकाम खात्या वांगडा मेळून डिमार्केशन करचे. आमी स्टॉल्स काडपाक तयार आसात अशें थळावे सांगता. तशेंच योग्य आराखडो हाडात अशी मागणी पंचवांगडी आनी थळाव्यांनी केल्या. कुडचणे कार्यामड्डी वाठारात शुक्रारा दुचाकी आनी गाडयांमदी अपघात जाल्ल्यान दोनूय गाडयांचे बरेच लुकसाण जालां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवपी मोबायल फोनाचेर उलोवपात सामको व्यस्त आशिल्लो तशेंच तो अचकीत चुकीचे वटेन आयलो हाका लागून अपघात घडलो अशें गाडयेच्या धन्यांचें म्हणणें. दुचाकी चलोवपी किरकोळ जखमी जाला. कुडचडे पुलिसांनी फुडलो तपास सुरू केला.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. वैद्य विजा वा प्रवास कागदपत्र नासतना गोंयांत बेकायदेशीर रितीन रावपी 2 रशियन नागरिकांक चौकशे खातीर पुलिशेन ताब्यात घेतल्या. पेडणे हरमल वाठारांत पुलीस गस्त घालताले ते वेळार हे नागरीक सांपडिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. वास्कोत स्टार्टअप गुंतवणुकीच्या नांवान 90 लाखांची तोपी घालपाचो धक्को दिवपी प्रकार उजवाडाक आयला. क्लाउड आधारीत तंत्रज्ञान व्यवसाय करपाचे उतर दिवन 2 कंपनीक लाच दाखोवन गुंतवणूक करपाचो फटीचो दावो केल्ल्याचो आरोप आसा. पूण प्रत्यक्षात खंयचोच व्यवसाय सुरू जावंक ना आनी पयशांचो गैरवापर जाला अशी कागाळ दाखल केल्या उपरांत पुलिसांनी प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या. एक मे 2026 पासून व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडराच्या दरात 993 रुपयांची मोठी वाढ झाली असा. या सिलिंडर वाढीचो परिणाम मुंबई, दिल्ली सारख्या शहरात आता व्यावसायिक सिलिंडराचे दर 3071 रुपया जाल्ले असा. मात घरगुती सिलिंडराच्या दरात मात्तूय वाढ जाल्ली ना. पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात कसलीच वाढ जावची ना अशें भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशनान जाहीरपणान कळीत केलां. देखून कोणाकूच भिवपाची गरज ना. देशाक पुरतलो इतलो सांठो सध्या आशिल्ल्यान दरांत कसलीच वाड जावची ना. तशेंच कोणेच पयलींच इंधनाचो सांठो करून दवरचो न्हय अशी विनवणी भौशीकरित्या कळीत केल्ली आसा. जबलपुरातल्या बर्गी डॅमाचेर बोट उमटल्ल्या घडणुकेत सुमार 9 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या क्रूज बोटींत वट्ट 29 प्रवासी आनी 2 क्रू मेंबर वांगडी आशिल्ले. ह्या घडणुके उपरांत जाल्ल्या बचाव कार्यात 22 जाणांक वाटावपाक यश आयलें. परतीच्या वाटेर आसतना ही बोट उमटली. वाऱ्याचो वेग खूब आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. दुर्दैवी घडणुके उपरांत भारतीय सेना
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन पंगड राज्य आपत्ती व्यवस्थापन पंगड घडणूक सुवातेर दाखल जावन बचाव कार्याक सुरवात केली. ते खातीर 22 जाणांक वाटावपाक येवश आयिल्ल्याचें कळटा. मात 9 जाणांक ह्या घडणुकेत दुर्दैवी मरण आयिल्ल्यान सध्या वाठारांत दुख्खाची सया पातळ्ळ्या. मजगतीं मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलीक दरेकी 2 लाख रुपयांची आर्थीक मजतीची घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ली आसा. हिमाचल प्रदेशात सध्या सगळ्याकडेन बर्फवृष्टी जाल्ल्यान थंड वातावरण फाकलां. मात अशा वातावरण एन्जॉय करपा खातीर सुंदर असलें तरी लेगीत प्रवास करप्यांक अशा वातावरणात बरोच त्रास सोंसचो पडटा. शिंकुला पासांतल्यान एक धक्को दिवपी घडणूक तडार आयल्या. एक ट्रक ह्या पासांतल्यान प्रवास करतना अकस्मात रस्तो खचलो आनी ट्रकाची फाटली वट पुराय रस्त्यात खचली. मात अर्दो ट्रक हवेत उबो उरलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मात ह्या घडणुके उपरांत हो रस्तो येरादारी खातीर कांय वेळा खातीर बंद दवरचो पडलो. मात रोखडेच बीआरओच्या पंगडान घडणुकार दाखल जावन तांणी मशिनरी हाडून पर्यटक तशेंच हेर प्रवाशांक खातीर हो रस्तो सुरळीत सुरू करून दिलो. सेगीत 3 दीस सुटी आशिल्ल्या कारणान सध्या साबार लोक भोंवडे खातीर घरांतल्यान भायर सरल्या. ह्याच कारणाक लागून मुंबय पुणे महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाल्ले चित्र पळोवपाक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लोणावळा घाटाक येरादारीची व्हडली लायन लागिल्ली, जाचो त्रास सगळ्या प्रवाशांक जाल्लो आसा. मजगतीं ही गर्दी खंय कोल्हापूर, कराड, सातारा आनी सांगली वचपी प्रवाशांचे बरेच हाल जाल्ले आसात. देखून सध्या येरादारीच्या कोयणीचो व्हिडिओ सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांचेर बरेच प्रमाणात व्हायरल जायत आसा. महाराष्ट्रातल्या नंदुरबारच्या नवापूर वाठारात बर्ड फ्लू पसरला. देखून या धोकादायक कारणाक लागून प्रशासनान सुमार 1.5 लाख कोंबड्यांक मारपाचो एक व्हड निर्णय घेतला. या सगळ्या खातीर 3 पोल्ट्री फार्मांतले नमुने सध्या तपासणे खातीर व्हेल्यात. या नमुन्यांचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांतूच प्रशासन फुडली कारवाय घेतली अशें कळटा. हो व्हायरस पसरचो न्हय म्हणून प्रशासनान 3 किलोमीटर कंटेनमेंट झोन आनी 5 किलोमीटर वाठार बफर झोन म्हणून घोशीत केला. ते भायर पोल्ट्री फार्मवाल्यांनी जर नेम रितसर प्रमाणात पाळ्ळे नात जाल्यार तांचेर थेट कारवाय करतले अशेंय कळीत केल्लें आसा. मध्य प्रदेशातल्या उज्जैनात महाकालेश्वर देवळाच्या विस्तारा खातीर खणकाम सुरू असताना एक व्हड शिवलिंग सापडलें. 2028 वर्सा जावपी सिंहस्थ ह्या खासा इव्हेंटा खातीर देवळाचें काम सुरू आशिल्लें. 12 ज्योतिर्लिंगां मदलें एक हे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जावन आसा. हें शिवलिंग सापडल्या उपरांत भक्तांनी सुवातेचेर गर्दी करून शिवलिंगाचें दर्शन घेतलें. देखून ह्या खासा सोदा उपरांत आतां सविस्तर तपासणी जातली अशें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण खंय हे शिवलिंग फांतोडेर जावपी भस्म आरती वेळार सापडिल्ल्यान भक्तां मदीं आनीकूय चड उमेद पळोवपाक मेळ्ळी. संधिवात ही सध्या सामान्य भलायकेची स्थिती असून हातून मनशाच्या कुडीचे जॉइंट्स दुखतात. संवसारभरातल्या साबार लोकांक संधिवात दुयेंस जाता, पूण सध्या हें दुयेंस दादल्या परस बायलां मदीं चड दिसून येता. बायलां मदीं एस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन ही हॉर्मोनलांची पातळी चड आशिल्ल्यान तांच्या सांध्याच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता.
भारतात 60 वर्सां वयल्या पिरायेच्या बायलांक ह्या दुयेंसाचो धोको आसता. तेच प्रमाण आयच्या बदलत्या जिणे शैलीक लागून 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या चलयांकूय संधिवाताचो धोको आशिल्ल्याचें मुखार आयलां. पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्या लोकांमदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्ली दिसून येता. आयज बदलते जिणे शैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणां मदीं गोडेमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारकी दुयेंसांचो आस्पाव आसा. भारतात सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात. उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, अचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारू येतात. मोडसाण सारकिल्ले दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा. तशेंच मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाच्या प्रमाणातूय वाड जाल्या. खासा करून तरणाट्यां मदीं हे प्रमाण चड वाडिल्ल्याचे अभ्यासात दिसून आयला. अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाचें प्रमाण तिप्पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां. भारतातूय हे संकश्ट दिसता. जंय जिणे पद्दतीत बदल, शारीकरण, आहाराची चुकीची सवय ह्या दुयेंसाचे मुखेल घटक अभ्यासांतल्यान दिसून आयले. मध्यम पिरायेच्या दादल्यांक बायलां परस मोडसाण आनी काळजाच्या दुयेंसाक लागून मरण येवपाचें प्रमाण खूब चड आसता. अमेरिकेंत 1999 वर्सा दर 1 लाख लोकां फाटल्यान 2.1 मरणाच्या आंकड्यावेल्यान 2020 वर्सा 7.2 म्हळ्यारूच 243% वाड जाल्या. ICMR म्हळ्यार इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हांच्या डेटा प्रमाण भारतात 10.1 कोटी लोकांक उच्च रक्तदाब आनी 31.5 कोटी लोकांक गोडेमूत आसा. चिंतेची गजाल म्हळ्यार ह्या चडशा लोकांक गोडेमूत वा उच्च रक्तदाब आसा हाची जाणविकाय लेगीत ना. व्यस्त जिणे पद्दतीक लागून कुडींत काय बदल घडटात जे आमकां कळना. हे असंसर्गजन्य दुयेंस आसून ते कुडींत कसलीच लक्षणां नासतना पातळटात. ह्या दुयेंसांक सायलंट किलर अशें म्हणटात. कारण कुडीक व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्यारूच ते दिसतात. हाका लागून काळजाचो आतार, स्ट्रोक, मूत्रपिंड अपयशी जावप अशी धोक्याची परिस्थिती निर्माण जावंक शकता. दिसपट्ट्या आहारात मीठ आनी साखर हांचें प्रमाण नियंत्रीत केल्यार गोडेमूत आनी उच्च रक्तदाब आडोवपाक मजत जातली. तशेंच दर दिसा उण्यांत उणे 30 मिनटां व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून रक्तांतली साखर आनी रक्तदाब नियंत्रीत करपाक मजत जाता. एका संशोधनांतल्यान आतां सोरो पिवप्यां खातीर एक वायट बातमी. सोरो पिवप्यांकूय आतां कॅन्सर सारख्या भयानक दुयेंसांक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकारवना. जो सोऱ्याचें सेवन करतात जावं मागीर ती बियर आसूं वा हेर सोऱ्याचे पेय पियेतात तांच्यात कॅन्सराचो धोको वाडूं येता अशें दिसून आयलां. जेन्ना कसलीय बरी वायट संवय मनीस आपल्या जिणेंत लावन घेता आसतना ताचो आपल्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना म्हूण हाची खबरदारी घेवप सक्तीचें. संवसारांतलें सगळ्यांत निरोगी फळ म्हणून शास्त्रज्ञांनी लिंबूची निवड केल्ली आसा. सफरचंद आनी ऑरेंज
परसोय लिंबू निरोगी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. अमेरिकेतल्या विलियम पॅटरसन विद्यापीठान हालींच केल्ल्या अभ्यासात 41 फळांचे विश्लेषण केल्लें आनी ह्या 41 फळांत भलायकेचेर जावपी बरे आनी प्रभावी फायद्याक लागून लिंबूची निरोगी फळ म्हणून निवड जाली. मुळात लिंबू हो आंबट आसता, पूण हातूंत व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि फ्लेवोनॉइड प्रमाण चड आसता, जे कुडीक पोषण दिवपाक आनी खर रोगांपासून राखण करपाक मजत करता अशें ह्या अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. फक्त 100 कॅलरी आशिल्लो लिंबू कुडीची 100% पोषण गरजो भागोवंक सक्षम आसता. लिंबात रोगप्रतिकार शक्त घट करपाची ताक आसता. ते भायर व्हिटॅमिन सी भरपूर आशिल्ल्यान थंडी आडवपाक आनी कुडीत आयन वाडोवपाक लिंबू प्रभावी थारता. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यात गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक.